दाबोळी विमानतळाचेर वचपी प्रवाशां खातीर सुमार 42 कोटी रुपया खर्च करून उडान पूल उबारला। मंगळारा दीस ताचें उक्तावण जालां। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, आमदार आलिना साल्दाना, कार्लोस आल्मेदा, जोशुआ डिसुजा, दाबोळी विमानतळाचो संचालक गगन मलिक, पंचायत वांगडी आनी सुमार 50 लोक हजर आसले। दाबोळी विमानतळाचेर वचपी प्रवाशांक त्रास जावचो न्ही म्हूण उडान पूल उबारपाचें स्वप्न गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराचें आसलें, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें। आमी ग्रेट सेपरेटर्स हें स्वप्न जावन आशिल्लें मनोहर पर्रीकरांचें। खरें म्हणल्यार ह्या ग्रेट सेपरेटरचें इनॉग्रेशन्स जो कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा फाटल्यान, हाजें इनॉग्रेशन आमी खूब पयलीं करपाचें आशिल्लें। ताका वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज जायत्या वेळार येत गेल्यो, केन्ना ट्राफीक, केन्ना तो कंप्लीट, तें खूब पयलीं आमी कंप्लीट जातलें हें पळयताले, बट घडये थोडोसो उशीर जालो। मनोहरबाईचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज पुराय जाता। मनोहरबाई आमच्यांत ना, पण माविनानूय ताका याद केली आनी आयच्या घडीक हांवूय याद करता। पुराय गोंयचें डेव्हलपमेंट करता आसतना वेगवेगळी कनेक्टिविटी, वेगवेगळे पूल, वेगवेगळे बायपास, वेगवेगळे हायवे हे तेणी सदोदीत पळयले आनी तांच्या विजनरी नदरेंतल्यान तांच्यांनी करपाचें स्वप्न थोडे कंप्लीटूय केले आनी थोडे जे अर्दवट दवरलेले तांच्याच हे पुराय हे सरकार हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरता आसतना आमकां खूब खूश भोगता। आनी आयज 1266 मिटर्स म्हणजे 1 किलोमिटर आनी 200 मिटर अशे यू टर्न आशिल्ले 2 फ्लायओव्हर। एक जाका आमी फ्लायओव्हर फ्रॉम द वेर्ना सायड, ताची लेंथ 574 मिटर्स आनी दुसरो फ्लायओव्हर फ्रॉम द वास्को सायड, ताची लेंथ 485 मिटर्स। ताची पुराय कॉस्ट दोनूय प्रोजेक्टाची मेळोन वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 42 crores। हे 42 crores हे आमी कंप्लीट केल्या आनी आज हे आमी लोकार्पण करता। लोकांक हाचो वापर जावपा खातीर आमी लोकांक ते समर्पीत करता। आनी हे करता आसतना जशें माविनान सांगलें की दोनूय कडले ट्राफीक कंजेशन्स कमी जातले हाची अपेक्षा दवरता। वेळच्या वेळार हे केलें कित्याक ह्या जंक्शनाचेर मोठ्या प्रमाणात एक्सिडंट जाताले, मोठ्या प्रमाणात ब्लॉक जावन उरताले। And it is not only for the Marmagua Taluka, it is not only for the Dabolim constituency, as Mavin rightly said, it is for all Goa, it is for the international passengers who are coming, entering into the state. पुराय गोंयच्या स्टेटी खातीर आमी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें टुरिजम वाडयतले, गोंयचें डेस्टिनेशन वाडयतले, हाज्या खातीर हो प्रोजेक्ट जो आसा हो आमी आज लोकार्पण करता। आनी लोकार्पण करता आसतना खूब खोस भोगता जे गोवा फायट कोविड-19 ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्दां आमी फुडें वयता आसतना आज बरो प्रोजेक्ट गोंया खातीर दिता। जरी आज 48 पेशंट पॉझिटिव्ह केसीस गोंयान आसले तरी सुद्दां आमी प्राउडली सांगता की कोविड मॅनेजमेंट गोंय सरकारान हें खूब बऱ्या रितीन केल्लें आसा। तुमी कंपॅरिजन म्हणजे तुमी सगळे SOP काडून पळयात, तुमी कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स पळयात की गोंयांत ज्या पद्दतीन कोवीड केला आयजूय आमी लोटां वी आर इन अ ग्रीन झोन, कोवीड केला आयजूय आमी लोटां वी आर इन अ ग्रीन झोन। मुखेलमंत्री सावंतान पर्रीकराचें स्वप्न आसलें म्हूण आपल्या भाशणांत सांगलें। जाल्यार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा हांगासर उडान पूल जावपाक जाय म्हूण आपणेच सरकाराक प्रस्ताव दिल्लो आनी तो आयज प्रत्यक्षांत आयला। पळयात मंत्री माविन गुदिनो कितें म्हणटा तो। तुम्ही जाणा एअरपोर्टात भितर सरपा आनी भायर सरपाक कितलो टायम लागतालो तो। एकदां पणजेसून थिंगा पावपाक सादारण एक 45 मिनिट्स लागताले आनी एअरपोर्टा भितर सरपाक अर्द वर लागताले, केन्ना 1 वरूय लागताले। 4-4, 5-5 फाटी सिग्नल येताली, हांव एक फाटी उरला 8 फाटी सिग्नल आयली, येदी व्हडली लायन, म्हणजे इतली ट्रॅफिक थिंगा जाताली। तेन्ना हांवें प्रपोज केल्लें ग्रेट सेपरेटर म्हणजे फ्लायओव्हर आनी आमचे माननीय आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान तेन्ना तें सँक्शन केल्लें। तेन्ना हांवें प्रपोज केल्लें ग्रेट सेपरेटर म्हणजे फ्लायओव्हर आनी आमचे माननीय आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान तेन्ना तें सँक्शन केल्लें। आज डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेजें उद्घाटन केलां। आतां कोणूच ब्लॉक जावन उरपाना। आतां थोडेशे फिनिशींग टचीस उरला थिंगा मोदी ते रोड सेपरेटर आसले ते काडपाक, पूल ब्लॉक करपाक, हे 2-3 दिसां भितर करतले आनी हें केन्ना जातलें इट इज गोइंग टू बी हँडेड ओवर टू नॅशनल हायवेज। विमानतळाचेर वचपी प्रवाशांक येरादारीचो त्रास जावचो न्ही म्हूण कोणाचोय प्रस्ताव आसूं नाजाल्यार स्वप्न, पूण दाबोळे विमानतळाचेर वचपा खातीर उबारिल्ल्या उडान पुलाच्या उक्तावणाक मात थंय जाल्ली गर्दी आनी मुखेलमंत्र्या सयत हेर मंत्री आनी आमदारांनी दवरिल्लो सोशल डिस्टन्सिंग पळयल्यार मात तोंडान बोटां घालपाची पाळी गोंयकारांचेर येतली।
कोरोना दुयेंतांच्या भयान लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें म्हूण सांगपी सरकारूच आपूण मात सोशल डिस्टन्सिंग पाळिनात.